येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. ओपा खांडेपर ते साफा मशिदी मेरेनचो रस्तो 7 वर्सां जाली पडला आडखून. आतां काडला टेंडर, पूण MVRकूच परत कंत्राट दिल्ल्यान लोकांक कामा विशीं दुबाव. थळावे मागता तात्पुरतो सर्व्हिस रोड. बेतकी खांडोळकारांक कोयराच्या राशींनी काडलेलो घाम, पूण सरपंचान घातलेले CCTV कॅमेरान केलें काम. कोयर उडोवपाचें जालें बंद. गोंय विद्यापीठात चुकीचे पद्दतीन नोकर भरती. नेम मोडून भरती केल्यात नव्या उमेदवारांक. TMCचो पत्रकार परिशदेत आरोप. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. आपलो कोयर ही आपली जापसालदारकी, पूण कांय नागरीक कोयराक गंभीरतायेन घेयनात. देखून वचत थंय बेशिस्तीच्यो कोयराच्यो राशी. बेतकी खांडोळाचो बायपास असोच कोयरान भरिल्लो. सरपंचान रस्त्या कुशीक CCTV कॅमेरा लायले. आतां थंय कोयर उडोवप बंद जाला. लोकांक अर्थातच भोव खुशी जाल्या. पळयात. खांडोळाचो बायपासचो रस्तो आसा त्या बायपासाचेर कितलोसोच कचऱ्याचो जो ढीग साचताले. पूण आयज बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच बाब विशान नायक आनी तांचे टिमीन हांगा CCTV लायल्या. आनी CCTV लायल्या नंतर हो कचरो गायब जाला काय कितें हेजोच अर्थ सर्वसामान्य मनीस प्रत्येक खंय तरी भियेता. पूण आपली जबाबदारी झटकयता. CCTV नासले तेन्ना हांगा कचऱ्याचे ढीग पडटाले, पूण जेन्ना CCTV लागलो तेन्ना हांगा कचरो गायब जाला. हांव सरपंचाचें अभिनंदन करतां. तशाच पद्दतीन सर्वसामान्य नागरिकांक सांगूंक सोदतां, बेजबाबदारपणान आपलें कर्तव्य पार पाडूं नाका. आमी जे हाडटांनी रस्त्याचेर जो कचरो उडयता हो कचरो घरा कडेन आमी विल्हेवाट लायना काय कितें. प्लास्टीकचो जो भस्मासूर आमच्या नाकार जो बसला तो भस्मासूर काडून उडोवपाचो प्रयत्न आसा. आमच्या भुरगेपणान आमकां खूब कचरो आसतालो, पूण अशा पद्दतीचो कचरो आमकां केन्ना दिसलोच ना. पूण आतां जो दिसता कित्याक हेजोच अर्थ सर्वसामान्य मनशाची जी प्रवृत्ती आसा ती बदल्ल्या आनी ही बदललेली प्रवृत्ती खंय तरी नश्ट करपाक जाय. म्हणून कचरो जो करता तो कचरो तो बरोबर विचार करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावा, रस्त्याचेर उडोवं नाका. बेतकी खांडोळा पंचायतीन हायवे रोडाक जो रोड गेला ताजेर भरपूर कचरो उडयताले लोक, हळशीक करताले, सामकें पळोवनूच जाय आशिल्लें. आतां CCTV बसयल्ल्यान खूब बरें जालां. खूब कचरो कमी जाला उडोवपाचो. तरी आसतना थोडे उडयता. ताका हें ना म्हणजे आमचो लोक शिकून सुद्दां अशिक्षीत कसो वागता. हाका लागून आपणें मात तरी विचार करूंक जाय. बाबा आपल्या घरात कडेन आमी अशें कित्याक करिना. भायर लोकांच्या दारान हाडून कित्याक उडयता कोयर. आपलो कोयर आपणें नश्ट करूंक जाय. ती सगळी जबाबदारी आपणें घेवंक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकर. काणकोणचें रवींद्र भवन सुरू करपाक एक मुहूर्त सरकाराक अजून सापडना. पयर कला मंत्र्यान पळोवणी करून मिडियाक सांगलें ऑगस्टा मेरेन लोकार्पण जातलें. काल सभापतीन येवन सांगलें डिसेंबर पर्यंत जातलें. दोगांची तकलेंत खाशेल्यो संकल्पना आसात. दोगांकूय खंय सगळ्या सुविधांनी सज्ज भवन जाय. पूण 10 वर्सां चलिल्लें काम नेमकें केन्ना सोंपतलें आनी लोकांक हक्काचें भवन मेळटलें हें आतां काळूच सांगतलो. काणकोण तालुक्यात जे रवींद्र भवन आसा तें रवींद्र भवन गेली 10 वर्सां जाली सुशेगादपणान चलता. ह्या विशयाचेर काल क्रीडा आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांगासर येवन ताणें भेट दिली आनी कितें प्रॉब्लेम आसा ह्यो गजाली ताणें आपल्याक सांगात, आपूण जाग्यार घालता अशें सांगलें. पूण त्याच बरोबर ह्या रवींद्र भवनात जें काम चलता ते सरकाराचे कॉन्ट्रॅक्टर, इंजिनियर्स आनी हांचे भितर कितें तरी मातसो वाद जालो आनी ताका लागून काम हें स्लो जालें. आनी तें कित्याक स्लो जालें आनी तो वाद कितें, कसो कितें आसा आनी एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसा हें जेन्ना काणकोणचे आमदार आनी सभापतीच्या कानार पडलें तेन्ना त्या वेळार ताणेंय ह्या रवींद्र भवनाक भेट दिली आनी एक एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम कितें आसा तो डिस्कस केलो. आनी संबंदीत जे ऑफिसर आसा GIDCचे आनी आर्ट एंड कल्चराचे डायरेक्टर हांकां घेवन ताणें तोडगो काडून बेगिनान बेगीन रवींद्र भवन जाग्यार घालचें अशें तांकां आदेश दिला. म्हाका तशें वयल्यार तें 2019 प्रोजेक्ट सोंपपाक जाय आशिल्लो. तरी सुद्दां कोरोना ह्या सगळ्या गजालीन डिले जाल्लो आसा. पण आज आमकां सादारणशें 1 वर्स कोरोना फ्री जावन आमी 1 वर्स जालें. अपेक्षा आसा काणकोणच्या सगळ्या लोकांची, आमच्या सगळ्यांची अपेक्षा आसा की ताबडतोब हो प्रोजेक्ट इतके वेळ लायनासतना बाबा फुडल्या 1 म्हयने तरी आमकां काणकोणान ताचो लाभ घेवपा खातीर फ्री करचो किंवा आमकां ताजें इनोग्रेशन करपाक मेळटली ही अपेक्षा आसा. म्हणून आमी पयर एक मिटींग जाली आनी म्हणून आज सायट इन्स्पेक्शना खातीर आयिल्ले. पयर
अल्टिमेटली अनेक विशय डिस्कस जाल्ले आसा आनी सादारणशे एक सप्टेंबर पयलीं हे सगळे जे मेजर सिवील वर्क जे आसा ते सोंपोवप आनी बाकी टॅक्निकल ज्यो आसा न्ही 1-2 म्हयन्यांनी की बिफोर डिसेंबर पयलीं ताजें इनोग्रेशन करप असो एक टार्गेट घेवन वताले. सिवील वर्क्स आसा ते आमी कॉन्ट्रॅक्टराक टार्गेट दिल्ले आहा टील ऑगस्ट पर्यंत कंप्लीट करपाक. तेज्या उपरांत मागीर बाकीचे फिनिशींग वर्क्स आसतले आनी ऑडियो विज्युअल हो एक मेजर कंपोनंट आनी तशें हें ऑडिटोरियम पळयलें जाल्यार 800 लोकांच्या क्षमतेचें ऑडिटोरियम ते व्हडलें ऑडिटोरियम आसा आनी त्या हितूंतल्यान ते कंप्लीट करता म्हण आसा एक बाय नोव्हेंबर एंड पर्यंत कंप्लीट करून आमी डिसेंबरान टोटल लोकार्पण करपाचो असो हें आसा. पयर स्वता कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे येवन पळोवणी करून गेलो. तेणें ऑगस्टाचो म्हूर्त सांगिल्लो. एज पर माय इंजिनियरा कडेन हांवें जेन्ना कम्युनिकेशन केलें त्या वेळाचेर एटलिस्ट एक मिड ऑगस्ट असो आमचो टेंटेटीव अंदाज आसा पण लेट अस कीप इट एट ऑगस्ट म्हळ्यार आमी कंप्लीट करपाचो आमची पूर्ण तयारीन आहा. मुळात रवींद्र भवना सारकिल्लो प्रकल्प 10 वर्सां हुमकळोच कित्याक ताच्यो जापोय पत्रकारांनी मेळोवपाचे यत्न केले. कॅमेऱ्याचेर आयिल्ल्यो गजाली पळयात. वो मैंने रिकॉर्डिंग बनाया, बाद में बंद कर दिया. उसके बाद दारू पिलाने को लेके जाता है स्टाफ को, 6 बजे तक दारू पीता है, हर महीने पार्टी मनाते हैं. साइड पे हम बात नहीं करते. नहीं स्टाफ क्यों नहीं रहता है? कामगाराची वादा लागून परत काम बंद पडचे ना आणि काम म्हणून आज आमी तांकां विनंती केली की सायटीर येयात की हे विशय जे आसा न्ही ते जोपर्यंत सॉर्ट आउट जायना तोपर्यंत प्रोजेक्टाक डिले जावपाक तो विषय जो आसा तो डिपार्टमेंट व इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉलो करपाचो काय त्या कॉन्ट्रॅक्टरान करपाचो. ना कशें आसता आतां इश्यूज कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट आसता हेंच्या मदीं सदांच हे नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन एक एकदां मातसो एस्कलेट जाता सो तेजर आमी येवन इंटरफियर जावन मागीर फायनल डिसिजन आमी दितात कशें कितें फुडें वचपाचें आनी एक खंयचेय 2 जाण मनीस जेन्ना पळय काम करता एक ऑथॉरिटी म्हणून काम करता आनी दुसरो एक्झिक्यूट म्हणून करता. सो एक ऑथॉरिटी म्हणून आसता तो सांगता हे आपल्याक ह्या स्पेसिफिकेशना प्रमाणे जाय जावं ही क्वॉलिटी मेंटेन करपाक. दुसऱ्यांचे परसेप्शन वेगळे आसूं शकता सो ते न जावपाक लागून आतां आमी कितें केलां आमचोय स्टाफ इंजिनियर हांगा रेग्युलर सायटीचेर अवेलेबल करून दवरलो आसा. नॉर्मली आमी फक्त मेजर कितें हें जाता तेन्नाच GSIDCचो स्टाफ येता. अदरवायज इट इज ऑलवेज प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट आमचो आसता तो सायडीर आसता. बट देन लोकांक प्रोजेक्ट बेगीन दिवपा खातीर आनी अशें कितें इश्यूज आसा जाल्यार ते सॉर्ट आउट करपाक एक कोण तरी न्यूट्रल एजन्सी जाय म्हणून आमचे GSIDCचे स्टाफ ऑन रेग्युलर बेसीस हांगा येता आसता. पण हे एक रिजन आसूं शकता प्रोजेक्ट डिले जावपाक. आय थिंक खंयच्याय हितूंतल्यान सपोज तर कन्फ्रंटेशन जालें जाल्यार इश्यूज हो जाता सो तो न जावपाक जायना ताका लागून आमी एफर्ट्स घेतलेले आहा. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. NH4 ओपा खांडेपार रस्त्या सावन ते साफा मशिदी मेरेनचो रस्तो 7 वर्सां जाली आडकोन पडला. आता तेचे टेंडर काडला पूण हे कंत्राट MVR कंपनीकूच दिल्ल्यान वेळार पूर्ण जातले काय ना ह्या विशीं थळाव्यांक दुबाव आसा. बस स्टँडा कडल्यान जंक्शना कडेन अंडरपास बांदूंक ना तेका लागून इतिहासीक साफा मशिदी कडले जंक्शन उपताना लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. लोक सर्वीस रोड मागतात. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. NH4 खांडेपार रोड टू साफा मस्जिद हो रोड जो आसा पेंडींग रोड आसा आनी हाजो आतां टेंडर जाल्लो आसा. हे पुलाची इनॉग्रेशन जाल्लें आहा ते लास्ट 7 वर्सां जालीं इनॉग्रेशन जावन आनी हो रोड पेंडींग आसा. अशें म्हणटात की हे रोडाचे कितें तरी डिस्प्यूट आसलो ताका लागून ते उरलेले पूण डिस्प्यूट काबार जालो आनी आतां रोडाचे टेंडरूय बी जालें आनी वर्क ऑर्डर बी दिल्ले आसा. आतां पळोवया केन्ना जातलो रोड तो कित्याक गांवचे जे संदीप पारकर जे आसा ताणें एक सजेशन दिल्लें आसा की हो जो रोड आहा सद्याक तुमी जस्ट फिलिंग करून रोड करात, सर्वीस रोड करात आनी मुखाल्लें काम मागीर करात. अशें आयकूंक येता की हे रोडाची जे काम आहा ते डिसेंबर पर्यंत काबार जातले अशें म्हणून ताणें इंजिनियरींग एश्युरन्स दिल्लें आसा. हे रोडाक सद्याक एट प्रेजेंट आतां हो जो पेंडींग रोड आसा तो जातलो. मुखार जो रोड आसा
जे रोडाक कापणी करपाची आहा ती काम करतले आनी तिसरो जो आहा तो सफा मस्जिद जी आसा थंय अंडरपास करतले अशें तांची म्हणणें आसा. हे हाजो टेंडर जो जाल्लो आसा तो 72 लॅक्सां भितर जाल्लो आसा आतां आनी हे काम जातलें अशें म्हण ताणें एश्युरन्स दिल्लें आहा डिसेंबर पर्यंत काबार जातले. लोकांक हांगा जे एक्सिडेंट जातात खाड्यापर जे एक्सिडेंट जाता ते कमी जातले अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आज आमी सद्या हांगा ओपन जंक्शनाचेर आसा ज्या जाग्यार एप्रोच रोड जो आसा तो फाटली 7 वर्सांनी पेंडींग आसा. तेन्ना एक निमित्त आशिल्लें की एक मॅटर सबज्युडीस आसा तेका लागून आमकां कांयच करपाक मेळना. पण ते सबज्युडीस मॅटर आशिल्ले ते रिसॉल्व जाल्ल्यार ऑलरेडी 2 वर्सां जालीं. गाडये आशिल्ले हांगा त्या गाड्याकारांक काडल्यार बीन जवळ जवळ 2 वर्सां जालीं. कितें आतां एक्चुली जेन्ना टेंडर सुद्दां जाल्लो आसा तेन्ना एक्चुली हांगासरलो फाटले जे एप्रोच रोड आसा तो एटलिस्ट तांकां जर पावसान काम करपाक मेळना जाल्यार एटलिस्ट रिटर्निंग वॉल घालून तेंच्यांनी मातयेचें फिलिंग घालून रोड वायडनींग करून फाटल्याच्यान गाडयो धाडपाच्यो. आनी दुसरी एक गजाल सांगपाची आहा की ज्या कॉन्ट्रॅक्टर एमआरान हें काम फाटलें ड्रॉप केल्लें फक्त एक 2-3 कोटीचें काम हांगा पेंडींग उरलेलें त्याच मनशान हें आतां काम परत घेतलेलें आसा. तेका लागून फाटली जी वाट लागलेली आहा पळय न्ही कामाची आनी ज्या रस्त्याची वाट लागलेली आसा ती परत करून घेवची न्ही. इंजिनियरांनी तेगे कामाचेर लक्ष दवरचें ही म्हाजी मागणी आसा. जशें तुमी पळयतात जशें हांगसरल्यान जर यू टर्न मारून केटीसी बस स्टँडार वचपाक आहा जाल्यार तें यू टर्न मारपाक शक्य ना. जेन्ना बसी थंय यू टर्न मारता तेन्ना बस रिवर्स व्हरोन फाटीं व्हरोन हांगा तांकां ते पद्दतीन करचें पडटा. सो कांय गजाली हांगा टॅक्निकली फेल आसा, कांय गजाली हांगा इलिगल आसा, कांय गजाली हांगा मनमानीन केल्ली आसा. सो हें मुखार गोवोरमेंटान करचें न्ही. लोकांक कितें बरें पडटा तें करचें. आमी जाय जाल्यार हांगा डिमांड करूं शकताले की आमकां हांगसरल्यानूच वाट जाय म्हणून. पूण कांय गोवोरमेंटाच्यो अडी अडचणी आसा. गोवोरमेंटान जाता जाल्यार फुडाराक ट्राय करचें. न्यू रोडाचें आनी न्यू पुलाचें जें इनॉग्रेशन जाल्यार आयज जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 7 वर्सां जालीं. पूण जो हो मदलो पळय पार्ट आसा अपर रोडार जे आमचे खांडेपारकारच्या हांगा घरांतले तो रोड आयज पासून टच जायना. आनी जो रोड टच जायना हेजे लागून हांगा जे एक्सिडेंट घडटा तो एवरेज 2 दिसां भितर म्हाका दिसता एक अपर रोडार एक एक्सिडेंट जाता. ते एक्सिडेंट जावपाचें फाटलें कारण कितें जाल्यार थोड्यो ज्यो भायल्यो ज्यो गाडी येता आवटसायडर ते हांगा अपर रोडार येयले म्हणटकीर हांगा गुगल मॅपा वयल्यान तांकां हांगा न्यू रस्तो दाखयल्लो जाता. पूण ओल्ड रोड आहा जो पूल आसा तेजेर तो रोड गेला जाता पूण सडनली थोड्यो गाडयो थंय मदींच थांबतात आनी मागीर रिवर्स घेतात. इतल्यान अपर रोडार एक सारकें सगळे क्रॉस हे हाडच्यान ते हाडच्यान व्हेकल सगळे जाम जाता. सो हांव म्हणटा की सरकारान हो रस्त्याचे आयज आमी आयकलां तें पण टेंडर जाला असो म्हणून पूण म्हाका दिसता तो टेंडर जाला तरी आसतना तें काम जावपाना अशें दिसता. ताका आनी थोडे 2 म्हयने वयतले. जर हो सर्वीस रोड आसा जो उजगांव सायडीच्यान येयल्लो आसा तो सर्वीस रोड जाल्यार कामाक्षी बारा कडेन जर सर्वीस रोड जर तेकयल्लो जाल्यार म्हाका दिसता निदान हें जी हिंगा पळय एक रोडार हे सगळे हें जाता ते प्रश्न सुट्टा आसलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. गोंयांत भौशीक टॉयलेटीचो उणाव ही कितल्याशाच वर्सां सावनची समस्या. कितलींशींच भौशीक शौचालयां एक तर पुरायेन बंद पडल्यात वा वायट स्थितीत आसात. तेकाच लागून बेशिस्त दादले उक्त्याड्या धार सोडटा आसतना दिश्टी पडटात. झाडां पोनां बुरशेपणां करतात. वास्कोच्या खारयोड्या वयली अशीच एक ओपन एअर सुवात टिपल्या आमचो रिपोर्टर हिरू महालेन. म्हजी एक मिटींग तांचे जे सुलभ शौचालयाचे जे चीफ आसा भट म्हणून श्रीनिवास भट तांच्या कडेन बी जाली. सो ताणें म्हाका सांगलें की इश्यूज फक्त तांचो थ्रू ना, इश्यूज आसा की म्युन्सिपालिटीचे थ्रू ते कारण इलेक्ट्रिसिटी आनी जे वॉटर कनेक्शन जे आसा ते डिस्कनेक्ट केल्ले आसा. पण डिस्कनेक्शन कित्याक जालें कारण ताचें बील भरूंक ना म्हणून तें डिस्कनेक्शन जालें. कारण आमकां खबरूच आसा म्युन्सिपालिटी कडेन रेवेन्यू नासल्या कारणान हे सगळे इश्यूज आसात. बट हांव म्हणटा की इश्यूज आसा तेन्ना ताजो खंय तरी दुसरो एक सोल्युशन आसूंक जाय आनी तें सोल्युशन काडपाक कारण हो जो इश्यू जो आसा तो व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू कसो म्हणल्यार आमकां दिसता की जेन्युइन कशें न्ही की इतली सगळीं हांगची जी बायलां आसा हांगचे जे लेबर्स आसा 500 म्हाका दिसता 500चे वयर जरी लेबर्स जे हांगा आसात ते सगळे हांगा ओपनली डेफिकेट करतात. स्पेशली बायलां जी आसात हांगा ती स्पेशली हांगा ओपनली हें करतात ना जाल्यार तांकां दर्यान वचचें पडटा.
आमची म्युन्सिपाल्टी स्वच्छ भारताचेर इतले बरे अवेअरनेस करता, इतले बरे बरे उपक्रम करतात, पण त्या उपक्रमांतल्यान जेन्ना आमकां एक पळोवपाक मेळटा की हे असले सगळे चल्लेले आसा, तांच्यांनी मातशें तेचेर हें दिवपाचें, लोकांक एज्युकेट करपाकूच जाय, पण ताच्या बरोबर खंय कोणाक इशू आसा, खंय कोणाक प्रॉब्लम आसा, तो प्रॉब्लम जर तेंच्यांनी जर तो घेतलो आनी तो तेजेर सॉर्ट आउट केलो जाल्यार ह्या लोकांकूय बरें, सेफ्टी खंय तरी उरतली आनी सगळ्यांचे प्रॉब्लम सॉल्व जातले अशें म्हाका दिसता. बॉटली आसत आनी हांगा तोडफोड या. जाला तूं पुलिसांक So, हेचे बद्दल या कितें म्हाका कळयतलें? सांगपाक जाय कित्याक ह्या हेतूंच्यान पेट्रोलिंग जावपाकूच जाय, कारण ही जी जागा आसा पळय न्ही ती सामकी अशी सामकाराक आसा, एका खंय तरी आउटस्कटान आसा. हांगा लेडीज लोक येता कारण तांकां हांगा टॉयलेट नासल्या कारणान ती ओपनली आसता, ओपनली डेफिकेट करतात, तांकांय खूब प्रॉब्लम जाता. आनी अशें आसा की सामकी इतली एनवायरमेंटान आसा खरें हें, बट हांगा इतलो बुशीस असल्या कारणान म्हणजे एक जंगल एरिया असल्या कारणान यंगस्टर्स आसतले, कोणीय आसतले हांगा सोशल हें चलता आसतलें. परत मागीर गांजा आमी आतां कितलेशेच पळयले हांगा, सिगरेटचे पॅकेट्स, मागीर आमचे बियरींची बॉटल्स, हे सगळे आमी हांगा पळयल्ले आसा. ताज्या खातीर हांव पुलिसांकूय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी हांगा खंय तरी स्पेशली सांजचे वेळाक तरी पेट्रोलिंग हांगा जावप. मजगती थळावो नगरसेवक म्हणटा आपणे जायते खेपे पालिके कडेन हो प्रश्न मांडलो, पूण भौशीक शौचालयांचेर कोणाकूच कांयच करपाक तयार ना आनी आवडना. आयकात तेका. हे आतां टॉयलेटी लागून 2 वर्सां जालीं हांव सांगता. लास्ट टायम हांवें तसोच प्रॉब्लम जाल्लो, हांवें सांगलेलें म्युन्सिपाल्टीक स्लॅब टॉयलेटी लागून मातशें तें रिपेर करुया, मातशें काम करून दिया म्हणून. कित्याक आमच्या बायलांक खूब त्रास जाता. हांवें चोयलां बायले बाडी एक बाडी रातची बाडी थिंग पासून बाडी खंय खंय बसताय. बरें बसना न्ही, फिशरमॅन आहाय सगळे आहाय, आमचे दादले लोक आसता, बरें जायना न्हू. आनी थोड्या बरें मार्केटान वयचें पडटा बाळा चलोन तेंगे बाडे खंय म्हणून वयतले. आमच्याच कारणाक आमचे भाव भयण आतां टॉयलेट आमकां कितें त्रास जाता आमकां खबर आहा, आनी बायलांचे प्रॉब्लम खबर आहा. कित्याक बायलांनी बरें म्हाका जायते फावट सांगलें आनी हांवें तांकां म्हणलें हांव करून दितलो, जायते रिक्वेस्ट केलें. म्युन्सिपाल्टीक मिटिंगे पासून हांवें पयर पॉयंट घालो, रेज केलो. हेजे डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान पासून हांवें वचून तें कनेक्शन करून तेन्ना लास्ट टायम घेयलेलें, तेंच्यांनी करून बी दिलेलें. आनी कितें जाता मरे हिंगा कितें जाता, मातशें केलें काय ना ते रातची भुरगीं कॉप बी मारपा बसताय मरे, पिताय मरे, आनी ते नोट बीड घायला ते मोडून वयता आनी कितें करताय. हांव पुलिसां कडेन मातशें रिक्वेस्ट करता, जाता मातशें केन्ना एक रात्री एक रावंड मारचो, कित्याक चोवचें भुरगीं बी बसताय हें कॉप बियर पिताय, बरें ना. हांवें पयर म्युन्सिपाल्टी पासून सांगलें मात जातलें बेग कराय. पयर पासून हांवें मिटिंग सांगलें, सीओ सांगलें, सीपी सांगलें, पूण कोण जबाबदारी घेयना. हेंच कोण नाय करपाच हेंच सोदिनाय, कोत्ता म्हणटा पूण कोण नाय. हें बरें न्हू. हांव म्हणटा म्युन्सिपाल्टीक मातशें रिक्वेस्ट करता, कित्याक आमी एक सांगता न्हू, एक मातशी जबाबदारी घे, कराय तें. कित्याक व्हडलेशें काय न्हू. हालीं लोकां आमच्या लोकांक प्रॉब्लम जाता तो तुमकां कळना, आमकां खबर आमच्या बायलांक कितले प्रॉब्लम जाता तें. हे बायलां आसताय ते करचें न्हू. मातशें म्युन्सिपाल्टी कितले फावट सांगलें, मिटिंग कोत्ता म्हणटाय, मागीर हेजे मुखार कोणूच येयना आनी कोणूय जबाबदारी घेयना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय विद्यापीठात मार्च म्हयन्यांत नोकर भरती जाली, पूण ही नोकर भरती चुकीचे पद्दतीन जाल्या. तातूंत कसलोच नेम पाळिनासतना नव्या उमेदवाराक भरती केल्या तो असो बोवाळ केला. ताचेर उजवाड घालपाक आयज गोंय प्रदेश टीएमसीन पत्रकार परिशद घेतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ह्या विशयात लक्ष घालचें तृणमुलान मागला. पळयात पुराय बातमी. राज्यात वचत थंय भ्रष्टाचार पळोवपाक मेळटा, पूण शिक्षणीक क्षेत्रांतय भ्रष्टाचाराची पाळामुळां पातळ्ळी जाल्यार फुडले पिळगेक कोणाची देख दिवपाची. गोंय विद्यापीठात जाल्ले नोकर भरतेंत पयलींच्या कामगारांक काडून नवे उमेदवार घेतल्यात. हो पयलींच्या कामगारांचेर जाल्लो अन्याय. गोंय विद्यापीठान हाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें टीएमसीचो जोड संयोजक समीर वळवयकारान मागले. आयकात ताका. आमी फाटल्या दिसांनी काही वृत्तमानपत्रांचेर जे आमचे लोकल न्यूजपेपर आसा तांचेर एक काही न्यूज आयले. गोवा युनिवर्सिटीच्या रिक्रुटमेंट जे तांच्यांनी जो प्रोसेस केल्लो LDC पोस्ट, MTS पोस्ट ह्या संदर्भात जो न्यूज आयलो की गोवा युनिवर्सिटीन जो प्रोसेस फॉलो केलो रिक्रुटमेंटाचो तो अत्यंत चुकीच्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट केल्लो आसा. आनी तेज्या नंतर सर्वत्र म्हणजे गोंयकारां मदीं एक चर्चा सुरू जाली की गोवा युनिवर्सिटी ही आमची प्रेस्टिजियस युनिवर्सिटी, म्हणजे आमची सर्वोच्च स्थान एज्युकेशन फिल्डान आसलेली संस्था. आता ह्या संस्थे बाबतीन जर अशा प्रकारचे तर न्यूज येवपाक लागले जाल्यार खंय तरी एक वेगळो संदेश
बाकीचे युनिव्हर्सिटींक वयतलो, बाकीचे संस्थेक वयतलो हो खंय तरी भंय निर्माण जालो. गोवा युनिव्हर्सिटीन जे आज तांच्यांनी रिक्रुटमेंट केल्लें आसा LDC आनी MTS, थंय ऑलरेडी MTS जे पिवन आसले जवळ जवळ खुबशे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसाचेर आसले. दे वर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आनी थंय ते जवळ जवळ 6 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां जाल्यार काही जाण काम करताले. पूण आज तांकां कामा वयल्यान काडलेलें आसा. हो तेंचे सरासर अन्याय जाल्लो आसा. कारण ते आज खंय वयतले? ज्या संस्थेन तेंच्यांनी इतकी वर्सां काम केली त्या संस्थेन तांकां अचानक आज काडले आनी काडपाचें कारण कितें की नवे पोस्ट घेतले. हे म्हाका दिसता खंय तरी अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा. कारण तेंचेर अन्याय जाल्लो आसा. तांकां सरकारान न्याय दिवपाची गरज आसा. हांव सरकारा कडेन मागता, कारण गोवा युनिव्हर्सिटी जरी एक इंडिपेंडंट बॉडी जाली ताजे काही नॉर्म्स जे आसा ते गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडरूच येता. कारण ज्या वेळार रिक्रुटमेंट करता खंयच्याय पोस्टाक, खास करून नॉन टिचींग स्टाफ, ताजें जे परमिशन लागता पोस्टांक घेवपाचें ते आमचे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन हायर एज्युकेशनाच्या अंतर्गत तांकां मेळटा. सो खंय तरी गोवा गव्हर्मेंटाचो थंय खंय तरी कंट्रोल हो आसताच. त्या खातीर आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो एज्युकेशन मिनिस्टरूय आसा तांणी हेतून लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण खंय तरी बातम्यांनी आमी पळयलां की अशी बातमी येयल्यो की त्या वेळार खंय तरी सांकळेचे आनी फोंडेचे कॅन्डिडेटांक सिलेक्शन करून तांकां घेतले अशी खंय तरी बातमी येयल्ली. आनी ताका जबाबदार कोण मागीर? तर त्या खातीर गोवा गव्हर्मेंटान हाजेर सविस्तर चवकशी नेमपाची गरज आसा. आमी गोवा TMC मागता गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आनी कन्सर्न जो एज्युकेशन सेक्रेटरी आसा ताजे कडेन मागता की तांच्यांनी तुरंत हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू करचें. आनी खास करून जे गोवा युनिव्हर्सिटीन ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टाचेर MTS स्टाफ आसलो, म्हणजे तांच्यांनी पयलीं इतकी वर्सां, काही जाणांनी 6 वर्सां, काही जाणांनी 7 वर्सां, काही जाणांनी 8 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर काम केल्लें आसा. आज तांकां कुशीक दवरल्या आनी नवो स्टाफ जॉइन केला. तांचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. कारण ते गेली कित्येक वर्सां जाली थंय काम करता, तेंची फॅमिली आसा. आज तांकां जॉबा शिवाय तांकां दवरलेले आसा. हो तेंचेर खरो मोठो अन्याय आसा. सो गोवा TMC आमी मागता आजच्या ह्या प्रेस माध्यमांच्यान की पयलीं तांकां न्याय दिवचो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, श्वेता गांवकार आनी निखिल जल्मी. रुमणामळ SC आनी स्नोज FA राया हांच्या मदीं फुटबॉल मॅच बरीच रंगली. स्नोज FA रायान रुमणामळ SCचेर 11-0 अशें जैत मेळोवन शेक गाजयलो. GFA अंडर 18 विभाग 2 लीग मॅच नावेलीच्या खेळा मेळार बरीच रंगली. स्नोज FA रायाचो संघटात्मक वावर, क्लिनिकल फिनिशिंग आनी आक्रमक पराक्रम पुराय मॅचीत ठळकपणान दिसून आयलो. स्नोज FA रायाच्या आक्रमक झुजा आड रुमडामळ SC स्वताक सिद्ध करपाक शकले नात. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. शुक्रारा हवामान दमट आनी गरम उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. कुपात आटपाची आशिल्ल्यान हवामानात उष्णताय जाणवतली. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस उरतलें. दर्यादेग वाठारांनी कसलीच शिटकावणी नासली तरी नेटाच्या वाऱ्याक आनी अशांत हवामानाक लागून 29 तारखेमेरेन बोट धन्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय, हवामान विभागाची शिटकावणी. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365.
देव बरें करूं.